गोयच्या दर्यादेगांचेर अतिक्रमणांचो स्फोट फकत 4 किलोमीटर पट्टेत सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदकाम आयल्या सामकार. तर दर्यादेगांच्या उरिल्ल्या 25 किलोमिटरांचेर चित्र कितें आसतलें काय पर्यटन खात्याची कारवाय सुरू आसली तरी आतां जायते गंभीर प्रश्न मुखार येवपाक लागल्यात. पळयात पुराय बातमी. उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत पर्यटन खात्यान बागा, कळंगूट, कांदोळे दर्यादेगेर सर्वेक्षण मोहीम सुरू केली आणि एक धक्को दिवपी वास्तव उक्ताडार आयले. फकत 4 किलोमीटर दर्यादेगेर सुमार 400 परस चड बेकायदेशीर बांदावळ सापडले. सावंतवाडो, खोब्रवाडो, उमतावाडो, माड्डोवाडो, तिवायवाडो आणि गौरावाडो ह्या 6 वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण जाला हे स्पष्ट जाला. कांय कडेन नोटीस जारी करून लेगीत बांदकामां काडूंक नात, जाल्यार कांय कडेन नांवार नाशिल्ले झोपड्यांचे जाळें उबारला. माडोवाड्यात 80, तिवायवाड्यात 91 आणि गौरावाड्यात 102 मेरेन बेकायदेशीर बांदकाम नोंद जाल्यात. मजगती खोब्रवाडो आणि उमतावाडो वाठारांनी व्हडा प्रमाणात अतिक्रमण सापडला. आता सगळ्यात व्हडलो प्रश्न फकत 4 किलोमिटरां सुमार 400 बांदकाम जाल्यार मागीर राज्यांतल्या उरिल्ल्या 25.96 किलोमीटर दर्यादेगेर कितले अतिक्रमण जाला आसतले. सध्या आनीक 6 विभागांचो सर्वेक्षण प्रलंबीत आसा आणि कांदोळे ते शिकेरी मेरेनच्या सुमार 3 किलोमीटर पट्टेची अजून तपासणी जावंक ना. नागरिकांचो प्रश्न असो की पर्यटन खाते फकत न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पळयताले काय पुराय दर्यादेगेर जावपी अतिक्रमणाचेर स्वताच कारवाय करतले. गोंयच्या सैमीक सोबीतकायेचेर अतिक्रमणाचो हो दाग आतां पुसपाक यश येतले वय हाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.